मये पंचायतीच्या उपसरपंच पदार संतोष गडेकर हांची 7 विरुद्ध 4 मतांनी निवड जाल्या। सगळ्या पंच सदस्यांक वांगडा घेऊन काम करतलो म्हूण नव्यान निवडून आयिल्लो उपसरपंच उलयला। RDXGOA खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकर। मये पंचायतीच्या उपसरपंच पदाची आयज निवड जाली हांगासर आनी आयज श्री संतोष गडेकर हेजी 7 विरुद्ध 4 अशा मतांनी निवड जाल्ली आहा। भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या पंचायतीन परत एकदा हे पद राखून दवरलेलें आसा आनी गांवाचो विकास करता आसतना सगळे संघटीत रावन विकास करपाचें अशेंच आमचें एक ध्येय आहा। विलेज पंचायत मयेम यांचे डेप्युटी सरपंच म्हणून माझी निवड जाल्ली आहा। तेन्ना हांव आमचे सगळे पंच सदस्य यांचे हांव आभार मानता। भारतीय जनता पार्टी ही आयज पंचायत आमी राखून दवरलेली आहा। तेन्ना तेंचे कितें ध्येय आसतलें तें आमी फुडें करतले आनी आमचे पंच जे आहा आमी 11 मेंबर आहा ते एकी कडेन रावन आमी काम करतले हे सांगता। आज श्री संतोष गडेकर यांचे डेप्युटी सरपंच म्हणून इलेक्ट जाल्ले आसा तेन्ना तांकां हांव शुभेच्छा दिता सगळे पंचाचे वतीन। BJP एक वावुरची अशें हांव तेंचे लागीं इच्छा करता।